नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे रेवकार हांव गौरीश पुरो बामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपैली नजर मारया हेडलायन्साचेर. उसगांव खुर्साकडे चलत वचप्याक ट्रकान धपको मारून काडलो पळ. चलत वचप्याक जाग्यारूच आयलें मरण. ट्रकाच्या ड्रायव्हराक केली अटक. एकोणीसशे 96च्या CRZ कायद्या प्रमाण शिरदोणची खाडी जाली न्हय. ही चूक की बिल्डर लॉबीक फायदो करून दिवपाचो यत्न. लोकांक पडला प्रश्न. पर्वरे उड्डाण पुलाच्या कामाविशीं कॉन्ट्रॅक्टदार आनी सरकारी खात्यां मदीं ना ताळमेळ. लोकांक त्रास जावचो न्हय म्हणून काम बंद दवरपाचो आमदार रोहनाचो कॉन्ट्रॅक्टदाराक निर्देश. पारंपारीक वाटेचेर केल्ले अतिक्रमण उडयात काडून काणकोणच्या नुस्तेकारांची शेकधन्याक शिटकावणी. कुळ्या कवळेकार जनरल स्टोराक अचकीत लागलो उजो. सुमार 4 लाखांचे लुकसाण. शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागिल्ल्याचो अदमास. विषारी सोरो पिल्ल्यान तामिळनाडूच्या कुल्लाकुरीची जिल्ह्यात 34 जाणांक मरण. 17 परस चड लोक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती. आता खबरो विस्तारांत. गोंयांत अपघाताचें प्रमाण दिसान दीस वाडतूच आसा. बेरेस्तारा उसगांव खुर्सा कडेन जाल्ल्या हीट अँड रन प्रकरणात आनंद धर्मा नायक हांकां जाग्यारूच मरण आयलें. पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून कुडीचो पंचनामो केलो. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत अपघाताचे प्रमाण दिसान दीस वाडतूच आसा. सकाळी उसगांव MRF कंपनी लागसार महामार्गाचेर महिंद्रा पिकअप आनी मोटरसायकली मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातान मोटरसायकल चलोवप्याक मार लागिल्लो. आता दुसरो अपघातूय उसगांवच जाला. रस्त्यावयल्यान चलत वचपी एकल्याक गाडयेन धपको दिवन पळ काडलो. ह्या भिरांकूळ अपघातांत चलत वचप्याक जाग्यारूच मरण आयलें. पुलीस गाडी चलोवप्याच्या मार्गार आसा. एक्सिडेंट जालो हांगा. एक पेडेस्ट्रियन तो चलत वतालो. ताका इतले रश ड्रायव्हिंग एक व्हेकल गेली मोठी आनी तेणें ताका हांगा सामको गाडये पोंदा क्रश केलो. आतां अशें जाला की तेगेली बॉडी हांगा सामकी क्रश जाल्ली आसा खुर्सा कडेन म्हणटा थंय. आनी तेजी जी तकली जी आहा बरी ती MRF कडेन पडलेली आसा. जवळ जवळ एक ते 1.5 किलोमीटर पयस आसा. कित्याक लागून ना गाडी अजून कळोना. थोडे म्हणटा 12 टायराची हेवी व्हेकल म्हणटा, थोडे म्हणटा 16 टायराची. सद्या CCTV चेक करप चालू आसा. हय, तेन्नाच धडक पडटाली पावसाची. हांगा उसगांव हांगा आसा जी MRF पार्किंग आसा त्या थंय आसा. जी सकाळी एक्सिडेंट जाल्ली जी गाडी आसा ती गाडी हांगा तेंच्यांनी डायरेक्ट हाडून पार्किंगाक घातलेली आसा MRFच्या. आनी तितून MRFचो जी पावडर कितें तरी लोड आसा. आनी आतां हांगा फॉरेन्सीक टीम पावल्ली आसा. ती सगळी आपली शोध करता, सर्च करता कितें आहा खंयच्या टायराक लागला ती सर्च करता. आतां म्हाज्या फाटल्यान जी आसा ती फॉरेन्सीक टीम आपली सर्च करता आसा. ती तेजी हांगा फॉरेन्सीक टीमची गाडी आसा आतांच हांगा पावल्ली आसा. आनी जो मेला पळय तेजें नांव जें आसा तें आनंद धर्मा नायक खुर्सा कडलो. तेच थंयचो लोकलाचो आनंद धर्मा नायक, एज 57. तेन्ना हांगा ड्रायव्हराक हांगा अटक केल्ली आसा आनी फोंडा पोल्शनार ताका ताब्यात घेतलेलो आसा. गोमंतक TV खातीर उसगांवच्यान एकनाथ खेडेकर. आता एक अजापीत करपी बातमी. दर्याक जर न्हंय म्हटले जाल्यार तुमकां अजाप दिसतले. हय, गोंयच्या CRZ कायद्या प्रमाण बांबोळे कुशीक आशिल्ली शिरदोणची खाडी दर्या न्ही जाल्यार ती एक न्हंय. शिरदोणची खाडी ही न्हंय न्ही तर तो दर्याच हे आमकां आनी तुमकां खबर आसतलेंच. पूण घडये प्रशासनाक हें कळनाशें दिसता. खाडीची जाल्ली न्हंय ही चूक की बिल्डर लॉबीक फायदो करून दिवपाचो यत्न. पळयात. हो आसा शिरदोणचो दर्या. हांगा दर्याची व्हडली व्हडली ल्हारां मारतात. मे म्हयन्यांत खारें उदक न्हांवपा खातीर लोक हांगा गर्दी करतात. पूण हे सुवातेक दर्या न्ही जाल्यार न्हंय म्हटलें जाल्यार तुमकां कशें दिसतलें? हय, गोंयच्या CRZ कायद्यान शिरदोणच्या खाडयेचो दर्या म्हूण न्ही जाल्यार न्हंय म्हूण उल्लेख केल्ल्याचें दिसून येता.
CRZ कायद्या प्रमाण गोंयच्यो सगळ्यो खाडी वा उपसागर ह्यो न्हंयो म्हूण दाखयल्यात. CRZ कायद्यांतली ही एक मोठी चूक आसा. 1996 सावन चलत आयिल्ली ही चूक खंयच्याच सरकारान पयस करपाचो यत्न केलो ना, अशी खंत नामनेचे शास्त्रज्ञ नंदकुमार कामत हांणी उक्तायल्या. तशेंच ह्या चुकी खातीर CRZचो नो डेव्हलपमेंट झोन वाठार 90 मिटरा वयल्यान 500 मिटर फुडें पावलो, जाका लागून हजारांनी नवी बांदकामां ह्या 500 मिटर झोनांत आतां येवपाक शकतात. हाचो पर्यावरणाचेर मोठो परिणाम जावपाची शक्यताय आसा, अशेंय कामतीचें म्हणणें. झोन ऑथॉरिटी तातूंत अस्तित्वातूच ना. ते म्हणटात हांगा शिपले मेळनात, हांगा खारसाण ना, हांगा लारां येना, हांगा लारांचो प्रभाव ना, हांगा दर्या ना. ही नदी आनी नदी म्हणून ताणें 90 मिटरां भितर थंय CRZची रेश आखून दिल्या आनी अशा पद्दतीन तांणी एक 50,000 कोटीची रियल इस्टेट मेकळी केल्या. कित्याक जर जाका आमी उपसागर म्हणटा तो उपसागर कितलीं वर्सां आतां म्हणजे पुर्तुगेज काळा पासून सगळ्या तांच्या नकाशाचेर चिखलीचो उपसागर, सांकवाळचो उपसागर, शिरदोनचो उपसागर, दोनापावलचो उपसागर, तशेंच आमचे कडेन इतर उपसागर आहा तो तेरेखोलचो उपसागर, कायसूचो उपसागर, आग्वादचो बे ऑफ आग्वाद, आग्वादचो उपसागर, मागीर वेरेंचो उपसागर, कर्जाळेचो उपसागर, हे सगळे आनी मुरगांवचो उपसागर, हे सगळे उपसागर आमचे कडेन नकाशाचेर नेवीच्या जावं कोस्ट गार्डाच्या जावं हे उपसागर म्हणून आसतना 1996 जेन्ना CRZ नोटिफिकेशन आयलें तेन्ना म्हाका शॉक बसलो की आमचे सगळे थंड बशिल्ले सगळे NIOचे तज्ञ, गोवा विद्यापीठांतले तज्ञ, तांणी कोणेच आक्षेप घेवंक ना. जे विशय शिकयतात तांणी की बाबा जुवारी न्हंय तुमी कशी दाखयली उपसागरांत. थंय सगळे कडेन आज थंय शिरदोनचो बीच एक मरीन बीच, थंय शिपले जमोवपाक लोक वतात, थंय दर्या गाजोता रे दर्या गाजोता म्हणून रवी पंडिता सारक्या साहित्य अकादमी पारितोषिक मेळिल्ल्या, पद्मश्री मेळिल्ल्या येद्या व्हडल्या कवीन थंय कविता बरयली, दर्या गाजोता रे दर्या गाजोता, दर एका लाराचेर देव नाचोता रे देव नाचोता. आनी विष्णू वाघान मनोहर पर्रीकाराक विचारिल्लें विधानसभेन की तुमी हें क्लासिफिकेशन चुकीचें नदी जुवारी म्हणून कशें केलें काय म्हणून. आनी आनीकय तातूंतल्यान विनोदाची गोश्ट म्हणजे थंय मरिना घालूंक सोदता नावशी बागान, जाल्यार जुवारी नदी जर तुमी क्लासिफाय केल्या जाल्यार नदीन मरिना कशी येवंक शकता हाजेरूय कोण विचार करना. म्हणजे भारत सरकारची चूक जाल्या, गोवा सरकारची चूक जाल्या, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीची चूक जाल्या, गोवा विद्यापीठांतल्या सगळ्या तज्ञांची चूक जाल्या, गोवा फावंडेशन NGO हांणी लक्ष घालूंक जाय, हातूंत ते घालूंक ना. तांणी चॅलेंज करूंक जाय की नदी कशी कुठ्ठाळी पासून आनी हांगाच्यान आक्षी पासून जो उपसागराचो थंय एक फनेल टायप जो एक तुमकां दिसता भाग जो दिसता जो दर्याक अरबी समुद्राक मेळटा, मुरगांव बंदर ते काबो राजभवन हांगा सगळी खारसाणच आसा. थंय खाऱ्या दर्यांतलेंच नुस्तें थंय मेळटा. पावसान इतली गाज हांव थंय रावतालो, म्हाका आयकुपाक येताली की न्हीद पडनाशिल्ली रातची, इतली गाज आयकूंक येताली थंय खवळिल्ल्या उदकाची, लारांची थंय. जाल्यार हांव विचार करतालो ही जुवारी न्हंयची गाज कशी आसतली. तर अशें विचित्र अशे तरेचे आमकां दृश्य गोंयांत पळोवपाक मेळटा की कायद्यान सगळें चुकीचें आसा आणि सगळे नियमनाच्या दृष्टीने चुकीचे आसा, व्याख्येच्या दृष्टीने चुकीचे आसा. आमी आसात शिड्डोन बीच पुंडावात. बीच म्हणच्या पेक्षा हो बीच काय न्हय असो एक प्रश्न पडटा. ताचे कारण म्हटल्यार CRZ प्रमाणे जर आमी पळयले जाल्यार CRZ हांच्यांनी हो जो शिड्डोन जो बीच आसा तो न्हय म्हणून डिक्लेअर केलेलो आसा आनी ती एरिया जी आसा ती न्हय अशें म्हणून सांगलेलें आसा. पूण समज जर साबार वर्सां जावन हांगासर पळयत जाल्यार हांगासरले लोक आसतले किंवा गोंयभरांतले लोक हो बीच म्हणूनच जाणात. आनी आमी जर हांगासर पळयत जाल्यार हो बीचूच कसो दिश्टी पडटा. कारण म्हटल्यार खंयचेच न्हंयेक आमी समज जर पळयत जाल्यार ल्हारां ही आमकां पळोवपाक मेळना. त्याच प्रमाणे हांगासर वेगवेगळी नुस्तीं आमकां मेळटा, शिणाण्यो मेळटा, कालवां मेळटा. समज जर ही न्हंय जाल्यार ह्या न्हंयन अशी ल्हारां केन्ना कोणी पळयलेली काय ती आसात हो एक प्रश्न पडटा. CRZ प्रमाणे समज जर ही नदी जाल्यार कशी ही नदी आसा हे आमकां पळोवचें पडटलें. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन सईत हांव वर्षा आशवेकर. आमदार रोहन खंवटेन पर्वरे जावपी उड्डाण पुलाच्या कामाची पळोवणी केली. सद्याक सुरू आशिल्ल्या कामाविशीं कंत्राटदार आनी वेगवेगळ्या खात्यां मदीं ताळमेळ आशिल्ल्याचें दिसून येवंक ना. देखून ह्या सगळ्या गजालींचो लोकांक त्रास जावचो न्हय ह्या खातीर सद्याक उड्डाण पुलाचें काम बंद दवरपाक सांगलां. पर्वरीचो आमदार रोहन खंवटेन संबंधीत खात्यांच्या अधिकाऱ्यांक वांगडा घेवन उड्डाण पुलाच्या कामाची पळोवणी केली.
पळोवणे वेळार कंत्राटदार आनी संबंदीत खात्यामदीं समन्वय दिसून आयले ना. ताका लागून उड्डाण पुलाचें काम सद्याक तरी बंद दवरपाक सांगलां. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता वांगडा बसका घेवन कामाचो आराखडो तयार केल्या उपरांतूच काम हातांत घेवपाचो निर्देश रोहनान कंत्राटदाराक दिला. We had told them service road disturb करनाका, but suddenly we saw the work started without any intimation to us. मागीर तांचे भितर कोऑर्डिनेशन ना म्हणून कळ्ळें म्हणून आज ही मिटींग मागयली. सो कलवट मागयता जाल्यार तो सर्वीस रोड डिस्टर्ब करना आसतना आमी कशें करप? ट्रॅफिक मुवमेंट इज नॉट रिलेटेड ओनली टू द पर्वरीम स्ट्रेच. इट इज अ नॉट ट्रॅफिक कमिंग. सो नॉट ट्रॅफिक येता आसतना तुमची कामाचो प्लॅन कितें? तुमच्या प्लॅना भितर करतले जाल्यार आमचो इन्वॉल्वमेंट कितें जाय? भितरले रेजिडेन्शियल एरिया न डिस्टर्ब करता नवे रस्ते खंयचे ओपन करचे पडटले. हे जवळ जवळ 10-12 मिटींग हांवें स्वता एट माय लेवल विथ डिफरंट ऑथॉरिटीज अलॉंग विथ नॅशनल हायवे हांवें घेतिल्ले आसा. तांकां सांगिल्लें लास्ट मिटिंगेन वी कॉन्ट्रॅक्टर ऑल्सो हॅड कम. ही इज न्यू टू गोवा. So I told them study Goa, understand what it is, understand traffic management. We are roughly having about 15,000-20,000 vehicles passing the Kokero junction at within 1 hour. So that type of traffic moment, we need to ensure that minimum disturbance is done. Here we have come to sort out and ensure that smooth coordination happens when our ambitious project of the flyover happens. So त्याच्या खातीर जे प्रेजेंटेशन न येता इमिजिएटली तांणी काम चालू केलां. खंय तरी तुमी पडले आसतले, पूण आतां पळयलें जाल्यार ट्रॅफिक हॅज नॉट बीन कोऑर्डिनेटेड, सिवरेज हॅज नॉट बीन कोऑर्डिनेटेड. हांगा दृश्टी पडले आमकां. सो वेन लायन डिपार्टमेंट्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, आय डोंट थिंक वर्क शूड मूव इन दॅट मॅनर. वी हॅव रिक्वेस्टेड द कॉन्ट्रॅक्टर टू होल्ड ऑन till the time we sort this out. And तांणी म्हाका सांगलें केन्ना जाय. हांवें तांकां फाल्यांच घेवया. कॉन्ट्रॅक्टर नालो शेनवारा दी, सॅटर्डे करया. So Saturday, along with the government departments and him, second half, we will have a meeting in detail with all these topics, sort it out, and put a presentation to CM where his input should be required or direction should be required for smooth transition of development, whatever needs to happen, and how we need to accommodate and how we need to ensure that minimum traffic movement, traffic problems happen. So ताजे खातीर ही आज मिटींग मागयल्या. आमी होली फॅमिली जंक्शन कोकेरो रोडा वयल्यान आतां आमी सकयल सुकुरा पर्यंत वतले. We will have a basic alignment of thoughts, and for which they will sit today, put together, have within them a discussion, and then maybe put it to us on Saturday, where all departments, who have a role to play, will be invited for the meeting. And तांचे presentation पळयतकच मुख्यमंत्र्याकडे मांडून we will sort this particular issue. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. काणकोण पाटणे वाठारांतलो पारंपारीक रस्तो शेक धन्यान आडयल्ल्याचो आरोप नुस्तेकारांनी केलो. शेक धन्यान पारंपारीक रस्त्याचेर केल्ले अतिक्रमण 7 दिसां भितून काडून उडोवचें ना जाल्यार आमी ते मोडून उडयतले अशी शिटकावणी नुस्तेकारांनी दिल्या. आतां ट्रेडिशनल वाट मोर देन 100 इयर्स जाली. हे लोक आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहा तुगेले बोटी अश्योच व्हरताले, वयर सो काडटाले, आनी ती आज तेंच्यांनी प्लस आमचो तुगेलो म्युन्सिपालिटीन तातूंत डामोर घायल्लो आहा. इतले आसून सुद्दां हे तुगेले आतां हिंग फेन्सिंग करून तेणी तुगेली ब्लॉक केल्ली आहा. तो म्हळ्यार तेणी हें केला थिंगा माती घायला म्हळ्यार तेका दाखोवपाक कितें दिसता आपलो म्हणी माती घायली की आपली तुगेली ट्रेडिशनल वाटच ना अशें दाखोवपाक तो करूंक सोद दिसता. प्लस आतां तुगेले आतां ही आतां झाडां पळोवपाक गेल्यार तेणी सुमार एक 10-12 तुगेली रूख मारले आहा, सोरीची रूख मारल्या. आतां एक आमकां तुगेले समज डेप्टी कलेक्टराक आमी जेन्ना तुगेले घराचेर माड आहा म्हणून सांगता जाल्यार आनी खंयचे तुगेले आमी घराचेर झाडां आहा म्हणटात. एक वर्स मायज वयता आमकां तुगेलें फक्त तें परमिशन घेवपाक. हांकां खंयची परमिशन मेळ्ळें काय आतां म्हळ्यार हिंगा टोटल तुगेले इलिगल एक्टिविटीज तेणी कॅरी आउट केला. जेन्ना हांवें विकती घेयली, विकती ओनर हांव तेजो, जेन्ना प्रॉपर्टी घेयली तेन्ना हांवें म्हाजें कितें बंद करपाक आसा ती बंद केली. बंद करतरीच जी मेन आनीक वाट आसा ती बी हांवें बंद केली ना. जी मेन लोकां वचपा आसा ती बी म्हागेल्या पडटा. रोडा सकयत आमी गेला, फूल प्रॉपर्टी घेतला, जी आसा ती फूल प्रॉपर्टी घेतला. पूण तो रोड म्हणल्यार हांवें अजुनूय बंद केलो ना, कित्याक तो रोड लोकां वचपाक यूज जाता. आनी हे लोक मागताय ते बेश्टे बिचार वचपाक, जे रोड मागताय ते आतां म्हणटात ते, तो रोड थिंग कांय ना. प्लॅनाचे दोनूय रोड नाय, खंयचो रोड ना. जो तो आतां आसा पळय प्रॉपर तो बी रोड ना, आनी जे ते बिचावर सोदताय तो बी रोड ना. आनी थिंग कितें केल्यार तें सगळें हांवें कायदेशीर केलां. CRZ वायलेशन तांकां खबर नासतली, कित्याक हे म्हाजो सर्वे प्लॅन कळ्ळें. सेकंड थिंग पळय हें CRZचें लायसन, CRZचें लायसन हें पळय आसा म्हाजे कडेन फूल आसा. सेकंड थिंग हें पळय फॉर्म 14 म्हाज्या नांवाचेर आसा, फॉर्म 14 म्हाज्या नांवाचेर आसा. आनी ही सेल डीड तुमची आनी हांव तेजो फूल ओनर. ती प्रॉपर्टी फूल हांवें हें केली आसा. आनी तो रोड म्हणटा ते रोड बी कांय नासलो थिंगा, आनी प्लॅनाचेर बी कांयच ना. पळयतरीत पळयल्यार कळ्ळें की सगळे लोक येयल्ले म्हण थिंगा. हांवें त्या कावन्सिलराचेर
म्हाजी प्रॉपर्टीक भितर येयला म्हणून ट्रेसपास केस घातला तेजे वीथ सगळो प्रूफ सगळे करून केस घातला. झाड म्हणल्यार कितें लास्ट पावस येयल्लो तेन्ना वाऱ्यान झाडां ती सुराची झाडां व्हडली आसाय ती बँड जावन सकयल पडली. ती सकयल पडली ती हांवें कट करून थिंग दवरलें आसाय आनी कांयच येना. जें कट जालें तें थिंगाच आसन पळोवपाक शकता की अर्दी बी कट केलें आसा तितलें कट करून दवरला. काणकोण हांगा मच्छीमारी बांदव आशिल्ले सुमार 100 मच्छीमारी बांदव एकठांय जाले आनी तेंची अशी म्हणणी आसा की कांय एक शेकवाल्यान तेंची जी पारंपारीक वाट आशिल्ली ज्या वाटे वयल्यान गेल्ली कितलींशीं वर्सां त्यो होडयो वर हाड करताले तशेंच सामान आशिल्लें नुस्त्याचें जाळां आनी हेर सामान हाड वर करताले ती वाट कोणे तरी आडयली आनी ती एनक्रोच केल्ली आसा. म्युनिसिपालिटीन केल्लो रस्त्यार एनक्रोच केल्लो आसा अशें तेंची म्हणणी आसा. पूण जेन्ना आमी त्या जागाचो ओनर कृपेश भगत हेचे कडेन उलयले तेणें सांगलें की ती सगळी जागा तो रस्तो केल्लो जो म्युनिसिपालिटीन तो रस्तो आजून म्युनिसिपालिटीन एक्वायर करूं ना आनी ती सगळी जागा तेजी ताब्यांत आसा. तो म्हणटा खंयच्याय खात्याची खंयचीय इन्क्वायरी जाल्यार आपूण तयार आसा. लोकांचें अशें म्हणणें आशिल्लें की 7 दिसां भितर खंयच्याय सरकारी ऑथॉरिटीन जर तर कांयच इन्क्वायरी करूना जाल्यार ते स्वता ही कितें एन्क्रोचमेंट केल्यार ते मोडटले म्हणून. पूण कृपेश भगत म्हणटा आपूण खंयच्याय इन्क्वायरी तयार आसा आपणा कडेन सगळे जे परवाने आसा ते परवाने तयार आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकार. बुधवारा राती कुळें वाठारांतल्या कवळेकार जनरल स्टोराक उजो लागलो. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक हाची म्हायती मेळटाच जवानांनी घडणूक थळाचेर धांव मारून हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. ह्या घडणुकेंत दुकानांत आशिल्ले सुमार 4 लाखांच्या सामानाचे लुकसाण जालें. हो उजो शॉर्ट सर्कीट जावन लागला असो अदमास आसा. कुळे पुलीस हाचो फुडलो तपास करतात. सकाळी मागीर सवायपाचां फोन केलो पयल्या येयलो उजो पेटलो आशिल्लो भितर दुकानात. पूण कशें कितें जावंक शकता? लायटीचे शॉर्ट सर्कीट जावंक शकता आनी कांय ना कांय नाशिल्लें. रातभर पेटयल्यार कोणीच पळयलें ना आमी कितें म्हळ्यार रातभर उजो पेट्टा जाल्यार कोणीच पळयलें नाका म्हण तुका पहाटे लागलो जाल्यार म्हाका दिसता तो न्ही 4 बी पेटपा जाय अंदाज. आमकां सवायपाचा पळय तेन्ना सगळो बगो करून पेटता सारको. आमी पुलीस स्टेशनार गेले आनी फायर ब्रिगेडी तांकां सांगलें ते सवायपाचा सुद्दां फायर ब्रिगेड स म्हणल्यार फायर ब्रिगेड पावली हांगा. सगळें फर्निचर धरलेलें 4 लाख ती जावं न्ही. रेफ्रिजरेटर फर्निचर आरमारी. आमी आज हांगा कुळे बाजारान आसा जे कुळे बाजार आसा जे यादेंद्र कवळेकर यांच्या मालकीचे कवळेकर जनरल स्टोर्स एका राती केन्ना तरी उजो लागलो आनी सबंद दुकान खाक जाल्लें आसा जळोन. जवळ जवळ ताका 4 लाखाचें लुकसाण जालां अशें जो मालक जो आसा यादेंद्र कवळेकर यांनी सांगलेलें आसा की हे जी घटना घडली आसतली ती रातची केन्ना तरी पहाटे नाल्यार 4 बी हांगा ही घटना घडली आसतली हें उजो लागपाची. पूण हांगा कोणाकूच खबर ना. जेन्ना 5 5:30 सुमार 5:15 अशें जेन्ना मालक हांगा आयले ताका कोण तरी फोन केलो की धुंवर येता दुकानांतल्यान म्हणून तेन्ना तो येयलो आनी अग्निशमक दलाक आपयल्यान पुलिसेकूय कंप्लेन केली ह्या संदर्भात. पूण हांगा अशी मजा आसा की कुळे बाजार हो ल्हानसो बाजार आसा आनी ताका पेट्रोलिंगाक पुलीस आसता काय कितें. रातची जर घटना घडली जाल्यार पुलीस बाजारांत जर आसले जाल्यार ही घटना तेंची नदरेन येवपा जाय आसलेली. इतली जळोन दुकान खाक जायना आशिल्लें. दुकान जें आसा तेजें सबंद जळोन खाक जाल्लें आसा. जवळ तेजे फर्निचर भितर दुकानांतले जवळ जवळ 4 आलमारी कितें लाकडाच्यो आसलेल्यो बरी घडीकच थंय जळोन खाक जाल्लें आसा. भितर सामान आशिल्लें भाजयेचें दुकान आशिल्लें भितर गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेंच्यान एकनाथ केडेकर. तामिळनाडूच्या कुल्लाकुरीची जिल्ह्यात बुधवारा राती 34 जाणांक मरण आयिल्ल्याची धक्कादायक घडणूक घडली. जाल्यार 17 परस चड जाणांक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केले. विशारी सोरो पियेल्ल्यान तांकां मरण आयिल्ल्याचें कळटा. कुल्लाकुरीची जिल्ह्याचे जिल्लो अधिकारी MS प्रशांत हांणी ह्या विशीं अदीक म्हायती दिली. तमिळनाडूच्या कल्लाकुरीची जिल्ह्यात बुधवारा राती कांय दादल्यांक एकसारकी उलटी जावपाक लागिल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्ले. तशेंच विल्लुपुरम, सालेम आनी पदुच्चेरी हांगासरूय कांय जाणांक त्रास जावपाक लागिल्ल्यान तांकांय हॉस्पिटलांत भरती केल्ले. तांची तपासणी केल्या उपरांत तांणी विशारी सोरो पियेल्ल्याचे उक्तडार आयले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मये गांवांतल्यान खण मालाची येरादारी करप काय ना हो विशय सध्या कोर्टात आसा. मये गांवांतल्यान खण मालाची येरादारी करप की ना हाचेर आजून निर्णय जावंक ना. अशें आसले तरी लेगीत ट्रक धन्यांक मात कमी केल्ल्यो ट्रिपी वाडोवन जाय. मात दुसरे वटेन गांवांतल्यान जावपी खण मालाच्या येरादारीचेर लोकांनी तिडक उक्तायल्या.
दिवचल मायनिंग ब्लॉक एक खाला येवपी वेदांता मायनिंग सुरू जाल्या, मात मये गावांतल्यान खण येरादारी केल्ल्यान थळाव्यांनी ताका विरोध करून ही येरादारी बंद केल्ली. आता हो विषय सध्या कोर्टान आसा. अशें आसले तरी लोकांनी खण मालाच्या येरादारीक विरोध करचो न्हू अशें दिवचल ट्रक मालक संघटनेचो सचिव सुभाष किनळकरान मागला. आता आमची जी बिचोले वेदांता ब्लॉक 1 जो मायन आसा तिचो सगळो प्रोसेस जावन EC सुद्दां मेळयली आसा. पूण जो मेन जो ट्रान्सपोर्ट जो आसा, जो ट्रान्सपोर्ट जेटी पेन मायन्स टू जेटी वचपाचो आसा ताका मातशें खंय तरी एक प्रॉब्लेम येता. त्या खातीर हांव जे बाकीचे कोण जे प्रॉब्लेम्स हाडटा जावं आनी कितें तांकां एक विनंती आसा की आमकां जो मायन्स टू जेटी पेरेन व्हरतना फक्त जो 6 ते 7 किलोमिटर लागता तितून 0.9 किलोमिटर म्हणजे 900 मीटर जो रोड आसा तोच फक्त पब्लीक रोड. पूण पब्लीक रोड MMDR रोड आहा तो, पूण तो पब्लीक यूज करता. जी सारमानस फेरी आसा थंयसरसून येवपाक आनी ते सारमानसे वयले गांवांचे जे लोक आहा ते यूज करता. पूण आमची जी पुरे जे 7-8 डेकेड्स आहा त्या थंयसरसून जो मायनिंग इंडस्ट्री चालू आसा थंयसरसून तोच रोड फायनल जेटी पेरेन व्हरपाक यूज करता. तेन्ना हांव अशें म्हणटा की आमी सगळे सेफ्टी जावं एनवायरमेंट हे करूनच तो ट्रान्सपोर्ट करतलो. आनी एक मुद्दो मांडूंक सोदता की जर असो जर ट्रान्सपोर्टेशनाक जर ऑब्जेक्शनां येवंक लागली जाल्यार जो हायवेज आहा जे आख्ख्या गोंयान जावं भारतान जे हायवेज आहा त्या हायवेज जो आसा तो खंयच्या तरी गांवांसून पास जाता. पूण तेन्ना जेन्ना गांवांसून तो पास जाता तेन्ना तांकां तो विलेज जो रोड आसा म्हणून जो ऑब्जेक्शनां जी येता ती ऑब्जेक्शनां थंयसरूय युटिलायज जातली, यूज जातली काय म्हणून त्या खातीर हांव विनंती करता की जो आमकां जो मायनिंग हेका जो इंडस्ट्रीक जो रोड आमचो जो आसा सेजा वेदांताचो तो आमकां युटिलायज करपाचो आनी सस्टेनेबल मायनिंग आसा ती चालू करपाक आमकां सगळ्यांक सहाय्य करचें. खण मालाची येरादारी करपाची आसा जाल्यार दुसऱ्या रस्त्यांतल्यान करात. मये गांवांतल्यान खण मालाची येरादारी करपाक दिवचे नात म्हूण मयेच्या थळाव्यांचे म्हणणे. मायनिंग ट्रकांक लागून कित्याक विरोध आहा? तांकां इंटरली जेटी आहा वयल्यान तांकां सुप्रीम कोर्टान सांगलेलें आहा कित्याक तुमी इंटरनल रोड काडा आनी तुमची पावडर हाडा. हे मुद्दाम जावन ही अशी मयासून सामकी आमची घरां सगळीं तेंकोन परत भुरगे भोंवता, इस्कॉला सुट्टा, परत आमचे जाणटे भोंवता, सगळे भोंवता आनी ह्या अन्ना धुने फाटोफाट कितक्योच गाडयो वयता. ते सांगतात 40 म्हणो 50 म्हणो म्हटल्यार 80-90 गाडयो चलता डेली, मिनटाच्या मिनटा. प्रदूशण कितकें जाता हांगा तें कोण चिंतिना. कित्याक तर गव्हर्मेंट चिंतिना. कित्याक आमी ते म्हणटा हे आमी ई ऑक्शनाचो माल व्हरता म्हणून हे तशें चलचें ना. कित्याक आमच्या गांवासून माल नाका. तुका आमचे इस्कॉला आहा, परत बालवाडी आहा, सगळें आहा, हेल्थ आहा, हे सगळे तो जाल्यार अन्ना धुनीत करता. तेंचे ना कंडिशनान गाडयो ना, सगळे ना. गाडयांचे लायफ पळया, सगळे पळया, कंट्रोल ना. आनी ते सगळे बिहारी ड्रायव्हर हाडलेले आहा. तांकां कांय एक्सपिरियन्स ना, कितें ना. आमच्या मयासून म्हणजे आमच्या मयासून आमकां ट्रान्सपोर्ट नाका. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. भारतांतल्यान हजाक गेल्ल्या कांय यात्रेकरूंक सावदी अरेबियांत हीट वेवाक लागून मरण आयलें. मजगतीं गोंयच्यान हजाक गेल्ले यात्रेकरू सुरक्षीत आशिल्ल्याची म्हायती राज्य हज समितीचे अध्यक्ष उर्फान मुल्लान दिली. मुख्यमंत्री लेगीत तांच्या संपर्कात आसा आनी तांकां सहकार्य करीत आशिल्ल्याची म्हायती तांणी ह्या वेळार दिली. आमचो समाज भाजप पक्षाचें समर्थन करता. मजगतीं गोंयांतले मुस्लीम समाजांतले धर्मगुरू आपल्या देवाचो प्रचार सोडून केन्नाच राजकारणाचेर भाश्य करिनात अशें हज समितीचे अध्यक्ष उर्फान मुल्लान सांगलें. तशेंच भायले जे आमचे देशाचे जे इजिप्त जावं आनी खंयचे जावं ते जे आसा थंय जायते डेथ जाल्यार नंबर ऑफ हे एक्झॅक्टली जे आसा टॅली फिगर आमकां मेळना. हांव आमचे ऑल इंडिया हज कमिटीचे जो सेक्रेटरी आसा आतां तेजे कडेन उलयला आनी ते संपर्कांत तशेंच आमचे हाजी जे गेले तांचे संपर्क आसा. आमचो मुख्यमंत्री जे आसा कोऑर्डिनेट करता. एकूच उद्देश आसा की आमचे जे हाजीज गेल्या गोंयकार जे आसा स्पेशली हांव आमचे गोंयकार सगळ्या मुस्लीम बंधुवांक सांगूंक सोदतां की खंयचेच आमचे हाजीक जे आसा कसलेच जे आसा त्रास जावना. आमची सरकारान जे आसा दखल घेतल्या आनी सगळे जशे गेल्या हज सगळ्यांचे जे आसा कंप्लीट जाल्ले आसा. तशेंच जे आसा ते रिटर्न जे आसा नेक्स्ट मंथ जे आसा 19 तारखेक जे आसा ते रिटर्न येवपाचे आसा. सगळी वेवस्था केल्ली कडेन आसा. आमचो सरकार जे आसा गंभीर आसा. खंयच मुस्लीम जे आसा
मुस्लिमांचो खंयचोच स्टेटमेंट जो आसा असले पॉलिटिकल स्टेटमेंट जे आसा म्हाका दिसना आमचो खंयचोच धर्मगुरू असले पॉलिटिकल जो आसा स्टेटमेंट दिना आनी आमी दिवपाकूय दिना. आमी जे मॅनेजमेंट आसता जितली आमची गोंयची जमाती आसा देशाची जमाती आसा असले कोणीय एक मनीस आसता जो उठून जे आसा पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिता. जी पॉलिटिकल पार्टीज आसता ते ओएसी भाव असले जे स्टेटमेंट सदांच भारतीय जनता पार्टीच्या अगेन्स्ट दितात. सो ही इज रनिंग हिज ओन पॉलिटिकल बॅटल, ही इज रनिंग हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी. सो वी डोंट हॅव टू त्यांचे बद्दल जे आसा आमचे जे आसा मौलानाचे जे आसा तसले जे संपर्क जे म्हाका दिसना की यांचे कडेन आसता. आनी हे कोणी सांगपाक सोदता की असले म्हाका दिसता यांची जी ती बुद्धी जी असता ही भ्रष्ट जाल्ली आसा असले जे स्टेटमेंट दितात. आनी आमची पार्टीन जे आसा आमकां सदांच सन्मान दिला. भारतीय जनता पार्टीन डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद धनावडे यांच्या खाला आमच्या लोकांक सदां रिस्पेक्ट मेळ्ळा. ह्या आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.